बेले नावेली जंक्शन येरादारी करप्या खातीर सामके धोक्याचे जावन रावला। ह्या जंक्शनार दिसपट्टे अपघात जातात। जंक्शनार दिका दाखोवपी तकटे नात, तशी सिग्नलाय चालू नात, देखून बरेच जाणांचो बळी गेला। बेगोबेग हो घुसपा गोंधळ सोडयात, थळाव्यांनी मागला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात वो NH66 आणि NH17 जे जंक्शन आसा बेले नावेली जंक्शन ह्या जंक्शनाचेर आसात। हे सद्याक जंक्शन आसा हे सद्याक कन्फ्युजन जंक्शन जाले कडेन आसात। इतल्या खातीर कन्फ्युजन जंक्शन सांगपाचें म्हणल्यार हांगा खंयचोय सायन बोर्ड म्हूण तो ना आनी हेच्याच खातीर पयर एक एक्सिडेंट जालो आनी एक 60 वर्सांच्या दादल्याक हांगा आपल्यालो जीव वगडावपा पडलो। आज त्या गांवची धर्मापूरचो हो जो दादलो आसा धर्मापूरचो आनी आज धर्मापूरची लोकांनी एक अपील केले कडेन आसा सरकाराक की बेगीच्या बेगीन हांगा सायन बोर्ड लावचे आनीक सायन बोर्ड लावचे आनी हांगा सायन कितें म्हूण ती करची म्हणून। कित्याक आतां तुमी आजूय पळयता आमच्या फाटल्यान ट्रकवालो देंवोन थंय आतां खंयच्यान वचपाक काय म्हूण पळयता। तो आतां विचारपाक गेला कित्याक हांगा सायन बोर्ड ना आनी ह्या सायन बोर्ड नासले कारणान हांगा हे कन्फ्युजन जंक्शन म्हणटात आनी हेजेर बेगीच्या बेगीन PWDने हांगा सायन बोर्ड लावचे म्हूण ह्या गांवच्या लोकांनी मागला। ना जाल्यार आनी कितली डेथ जातली हांगा। ऑलरेडी हांगा कितलीशी डेथ जाले कडेन आसा हेचे पयलीं आनी ही सिग्नल आसात ती सिग्नलाय चलनात, तीय बंद आसात। ते आता सगळो लोक शिक्षणी सायडीक कुंकली सायडीक वेन दे कम ओवर देर थिंगा प्रॉब्लम जाता। दे डोंट नो विच साइड टू गो, देयर इज नो साइन बोर्ड ओवर देर। द सिग्नल पावस कमी तेन्नाच्यान थिंगा सिग्नल चलना। आमचो फाटी आमचो ड्रामापूरचो जामकोट्या वाड्यांतलो भाव जुलियो थिंगा एक्सिडेंट जावन मेलो। ताका तेच कन्फ्युजन जालें, ताका फाटल्यान येवन द व्हेकल वॉज कन्फ्यूज विच साइड टू गो एंड दे बँगड ऑन हिम एंड एज अ रिजल्ट हेड इंजरी जावन तो भायर पडलो। सो आमी गव्हर्मेंटाले वी आर कायंडली रिक्वेस्टिंग द गव्हर्मेंट to kindly put some signboard over there with giving the directions which side where to go. In fact, the signals were inaugurated by Mr. Ullas Duekar, MLA of Navelim at that time. But now since the signal is not working there, we don't have, even though being in the ruling party, we don't have any news or neither anything that the signals are not working. रामलाराव रोल ऑफ जाला आणि रिगार्डिंग ऑल्सो मध्ये आम्ही ॲक्च्युली तो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक जो जंक्शन रोड ऑफ अमेझॉन फुटाडो पेट्रोल पंपा कडेन सिग्नल आसात ते सिग्नल सारखे मेल फंक्शनिंग आसात आणि मोटरां कांयचे काय अनडिसिप्लिन मॅनरान क्रॉसिंग करतात बिकॉज देर इज नो गायडन्स जाता सिग्नलांतल्यान। आतां गव्हर्मेंट इतलो खर्च करता आनी थिंग इतली कॅज्युअलिटी जालो आहाय त्या जंक्शनाचेर। सो गव्हर्मेंटान इमिजिएट स्टेप्स घेवचे to restore the signals at the earliest. कित्याक without restoring them unwarranted way लोक चलयता, लोक कसो चलयता म्हणजे कोण कोणा रावना कळना आनी तो इतलो डेंजरस जंक्शन थिंगा कॅज्युअलिटी जाले त्या सेक्शनामध्ये। इट्स अ हाय रिस्क एरिया। So signage and proper signal and manned police in the morning, especially when there are school children going. Manned junction असता जाय तो police presence. So immediate demand आमचो, immediately तुम्ही हे काम करचे। GOA365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खनगांवकार आणि संगीता ओली।